नमस्कार येवकार गोवा टुडेत सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management Nuvei Goa. Admissions open. संविधान खतरे में है म्हणटल्याच्या फॅमिलीनीच 1975 आणीबाणीन केल्ली संविधानाची हत्या काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री म्हणून एक टर्म पुराय करपी दिगंबरांनी काढलो फोग. चोडणा फेरी बुडली, कुमारजुंवे मोडली, गोंय भरच्या फेरीचे सेफ्टी ऑडिट करात. प्रदेश काँग्रेसीची मागणी. पाटकर म्हणटा फेरयेक बोथे, पावसाचे निमित्त R&Dक घेराव. उद्देगीक वसणुकेक ऑर्डनन्स फॅक्टरीत परवाने दितना सरकारान विचार करचो. काडतुशी करपी कंपनीत उजो. वेर्णा IDC असोसिएशन म्हणटा कंपन्यांक धोको. स्मार्ट सिटीत किल्लली गांजाची रोपां एकाच सुवातेर मेळ्ळ्यार केस सिरियस. ANC SP म्हणटा भायल्यान कामगार येतात, घडये ताचो परिणाम. सड्यार रोज ग्राउंड सर्कल कामाच्या क्रेडिटा वेल्यान आमदार संकल्प, खासदार विर्याताची जुगलबंदी, एकामेकाचेर टिका, दिशाभूल, फटिंगपणाचे आरोप. 10 दिसां भितर वेस्ट प्लांटाचो इश्यू सोडवचो ना जाल्यार ट्रक आडायतले. साळगांवच्या आमदाराची शिटकावणी. वाठारांत घाणी, बार्देजा भायल्यान येतात ट्रक. एकेचाळीस वर्सां उपरांत भारती परत अंतराळांत. एअर फोर्साचो शुभांशु शुक्ला एक्शन 4 मोहिमे वरवीं अंतराळांत. नासा इस्रोची जोड मोहीम भारता खातीर अभिमानाचो खीण. संविधान खतरे में है म्हणटल्याच्या फॅमिलीन 1975 इमर्जन्सी लावन संविधानाची खंय हत्या केली. BJP म्हणटा तेन्ना संविधान खंय आशिल्लें? मुख्यमंत्र्याचो प्रश्न. ते उपरांत जनता पक्षाचे चिन्हार आपल्या बापायन वेंचणूक लडयल्ली म्हूण खंय 40 वर्सां चाळयताले. काँग्रेस सरकाराचो मुख्यमंत्री आशिल्ले दिगंबर कामतीनय काँग्रेसीची कर्मां वयर काडली. संविधान हत्या दिवस आमी कित्याक ऑब्जर्व करता तशें पळोवंक वचत जाल्यार संविधान हत्या दिवस हेका 50 वर्सां पुराय जाली. आनी फाटल्या 50 वर्सां संविधान हत्या कशी जाली, कित्याक जाली आणि ती फुडें केन्ना जावची न्ही हाज्या खातीर आमी संविधान हत्या दीस ऑब्जर्व करपा खातीर हांगासर आसा. ज्यांच्यांनी संविधानाची हत्या केली, ज्याच्या फॅमिलीन संविधानाची हत्या केली, ते आज संविधानाच्या पुस्तकाच्या नावाचेर, ते संविधानाचे पुस्तक न्ही, संविधानाचे बूक फक्त बोल्सान घेवन भोंवता आनी खंय तरी ह्या संविधानाची आतां हत्या जावपाक शकता हे लोकांक दाखयता. इंदिरा गांधी आणि तिच्या सरकाराचेर उलोवपाचो शुल्लकसो जरी प्रयत्न केलो आसत जाल्यार तेच दीस तेन्नाच वांगडाच तो अरेस्ट जातालो. आमी म्हणटाले की गोंय नवें राज्य आसा म्हणून गोंयाक सोडलें काय कितें, की बऱ्याच जाणांक म्हणचें पडलें की ब्रिटीश बरें आशिल्ले पण न्ही एमर्जन्सी. गोंयांत जनता पार्टीच्या हेजेर 1978च्या इलेक्शनाक 4 सीट लडिल्ले. एक मडगांव, पणजे, वास्को एंड पाळये. पाळये सीट इज कॉन्टेस्टेड बाय माय फादर. म्हज्या पप्पान कॉन्टेस्ट केल्लो आनी इतकेंच न्ही, ताका मतां पडिल्ली 400. 40 वर्सां ताका हिणयताले हो जनता पार्टी म्हणून. हांव आमदार जाल्या उपरांत बंद जालें हिणोवपाचें. काँग्रेसीच्या सरकारा वेळार एक टर्म मुख्यमंत्री म्हणून राविल्ल्या दिगंबर कामतानूय आणीबाणी वेल्यान तेन्नाच्या काँग्रेस सरकाराचेर फोग काडलो. was declared where were the we people of India? Everyone only to protect one person, the then Prime Minister Mrs. Indira Gandhi. Her grandson moves with a book of constitution in villages and says that constitution is in danger. People should ask him, where was the constitution in 1975 when emergency was declared and lakhs of people were imprisoned in the country?
आणीबाणी विशीं विद्यार्थी शिक्षकां मदीं जागृताय करपा खातीर फुडले वर्सभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी करपाक शिक्षण खात्यान सर्क्युलर काढला. ताच्या वेल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरीन सरकाराचेर चढाई केली. बीजेपी आनी RSS सरकारी यंत्रणांचो वापर करून शिक्षणात राजकारण घुसोवपाक सोदता म्हूण युरीचे ट्वीट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयभर सगळ्या रुटांचेर चलपी फेरी बोटीचें सेफ्टी ऑडिट करात. प्रदेश काँग्रेसीचो R&D सुप्रिटेंडंटाक घेराव. फेरयेंतल्यो फायर फायटींग यंत्रणा खंय चलनात. चोडना फेरी बुडली तिका खंय व्हडलो बुराक पडिल्लो. पोर्ट्स कॅप्टन पावसाची रजावां सांगता. विधानसभेत खंय काँग्रेस इशू काडटली. अमित पाटकर उलयला. तेवटेन कुमार जुव्यां फेरीचो ब्रेकडावन. चोराव फेरी बुडपाच्या घडणुके उपरांत गोंय काँग्रेस आक्रमक जाल्या. तांच्यांनी R&D सुप्रिटेंडंट विक्रम सिंग भोन्सालेक घेराव घालो. गोंयभरच्या सगळ्या फेरींचे सेफ्टी ऑडिट जाय म्हूण काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकराची मागणी. तो जे लॉजिक पळय सांगता की पावस पडलो उदक भरलें आनी बुडली डेंजरस मरे. खुबशे आमचे प्रश्न आसात विच आर अनआन्सर्ड बिकॉज ताजें ज्युडिक्शन ना. LSA, FFA, IRS केन्ना सर्वे जाल्ली तेंय बरें. आनी दुसरें मजा तुमी पळयात की तो 3 दीस तुमकांच ताणें बायट दिल्या कितें म्हणून 2015 रिपेर केल्ली. सो म्हाका दिसता दीस अ सिरियस इशू आणि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सेफ्टी ऑफ गोंयकार. डिमांड केला की ताणें इमिजिएटली COPक बरोवपा जाय की ह्यो सगळ्यो वेसली ज्यो आसा त्यो अंडर IRS सर्टिफिकेशन जावपाकूच जाय. ताजे LSA आनी ताचे FFA हे ताका इमिजिएटली आमी सांगला की लायफ सेवींग एप्लायन्सीस ज्यो आसा त्यो ताजो रिपोर्ट फायर फायटींग एप्लायन्सीसाचो रिपोर्ट वो ताबडतोब आमकां दिवपाक जाय. कित्याक हांवें RTI मागिल्ली आजून ते डिटेल्स दिना. वी वील रेज दीस क्वेश्चन इन द असेंब्ली. वी हॅव सीन की ताणें आपल्यो स्वताच्यो जेटी काडून कसिनोक दिल्ल्यो आसा जातून 1400 करोड रुपयांचो इन्कम येता. हे फक्त हांगा करप्शनान पेटल्या. हांकां गोंयकाराच्या सेफ्टीचे कांयच पडलेलें ना. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. उद्देगीक वसणुकेंत ऑर्डनन्स फॅक्टरीक परवानगी दितना सरकारान विचार करचो. वेर्ना IDC संघटनेचो अध्यक्ष कल्पक आवरे उलयला. कारतूस करपी ह्युजेस प्रिसिजन मॅन्युफॅक्चरींग कंपनीत शेनवारा फांतोडेर उजो लागल्या उपरांत बोवाळ. थंय बाकीचे उद्देग आसात. फायर ब्रिगेड टायमार पावली म्हणून साल्वार, नाजाल्यार मोठें अपकीर्त जावपाचें. वेर्ना IDCंतल्या कारतुसां करपी ह्युजेस प्रिसिजन मॅन्युफॅक्चरींग कंपनी शेनवारा फांतोडेर उजो लागलो. उजो पालोवपी दळ वेळार घडणूक थळार पाविल्ल्यान व्हडले अपकीर्त टळ्ळे. ह्या प्रकरणा उपरांत IDC असोसिएशनाचो अध्यक्ष कल्पक आवरेची प्रतिक्रिया. But the learning from this whole incident is that whether really such ordnance factories should be given permission to have their setup within the industrial estate. आता इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणटकच कितें आसता की वी हॅव व्हेरी डेन्स कंपोजिशन ऑफ युनिट्स. एका युनिट तेकून आनी एक युनिट आसता आणि दीज युनिट्स नॉर्मली आर हायली एम्प्लॉयमेंट जनरेटिव्ह आणि खुबशे कामगार लोक कामाक बी आसता. आणि ऑर्डिनन्स फॅक्टरी म्हणटकच कितें आसता तेंचो वेअरहाऊस म्हणून आसता आणि तेचे टेस्टिंग सेटअप म्हणून आसता. आणि दीज आर ऑल एक्सप्लोजिव्ह मटेरियल आणि हायली इनफ्लेमेबल मटेरियल्स. सो that way the government has to take all these things into consideration. And whenever they are given permission, even if they want to have it in the industrial estate, they should be given a secluded place wherein there are no units around, or there are very few units which are not employing at a high scale, because if there are human presence around, there could be fatalities. So these things have to be considered, and even if say they give that unit a place, then probably within 500 meters or a kilometer area there should not be any other unit there. So it takes care of the safety. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक. पणजी स्मार्ट सिटी शारांत कामा खातीर वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान कामगार येतात. एकेकल्याक वेगवेगळीं व्यसनां असतात. ANC SP सुनीता सावंत उलयल्या. स्मार्ट सिटींत गांजाची रोपां मेळटात ती खंय घडये ताकाच लागून आसूंये. गांजाची रोपां मेळ्ळ्यात ती एकेच सुवातेर न्ही, एकेच सुवातेर मेळ्ळ्यार खंय केस सिरियस. पणजे स्मार्ट सिटीत दिसान दीस एक गांजाचें झाड किल्लिल्लें मेळटा. ताचेर ANCची SP सुनीता सावंताक विचारल्यार ती म्हणटा शारांत कामा निमतान भायल्या राज्यांतल्यान खुबशे लोक येतात. तांकां व्यसनाय आसतात. घडये ताचोच परिणाम आसूंये. एकाच जाग्यार खूब झाडां मेळ्ळ्यार खंय केस सिरियस.
there are chocolates, but there has to be a credible information that that chocolate, what is Paris chocolate or something, has that something special is being given. So what is this special is being looked. Our Panjim city is becoming a smart city. Okay, lot many, as I said, lot many laborers are working. We have seen that some labor also are chewing pan and other such products. So I mean, just one is a different type. But if it was really grown somewhere, then definitely it is a matter of a concern. But I look at it in a different way. If you just find one shrub, but different places, at different places, one or two. If it is at one place grown, like paddy field, yes, it is a concern. It is only that we have this smart city coming up, and in this only it is happening presently. One coming here and there. So we have workers coming from other states. So we know when these mostly these workers, I need not name the states, then it will be singularizing the state. So these people are in habit, and we have got so many people with ganja, and ganja is the major seizure in the state of Goa. प्रुडंटा खातीर रुपेश राव. मोरगांवचो आमदार संकल्प आनी खासदार वेरियाताचें सड्यार रोज ग्राउंड सर्कल कामाच्या क्रेडिटा वयल्यान वाजलां. संकल्प म्हणटा काम ताणें हातांत घेतलां. वेरियात कामाची NOC घेवन तयार. दोगूय फटयता म्हणून एकामेकाचेर आरोप करून मेकळे. खूब कडेन काम आसा. ही सेज दॅट इज वॉयस ऑफ गोवा, सो यू शूड एक्चुअली रेज द वॉयस ऑफ गोवा. हो च्या पिता अडानी वांगडा JSW दिल्ली बसून थंय बसता आनी हो च्या पिता आनी हांगा येवन एलिगेशनां करता. हो कॅप्टन विराटोक सांगता ते च्या पिवपाचें बंद कर. आतां हे दिसांनी च्या पिवपाचें बंद केलें, आतां डिनर स्टार्ट केला काय ताणें. हांवें ताका चॅलेंज करता, यो हांगा दामबाबाच्या देवळान सांग म्हणून तूं सेटिंग करता काय करना तें. आय एम अ गॉड फियरिंग मॅन, बट तुवें सपूत घेतलो देवा फुडल्यान. महालक्ष्मी टेम्पल पणजे, बांबोली खुर्सा लागीं आनी दर्गान, आनी तूं नेगार गेलो, देवाक फटयलो, लोकांनी वोट मारले, लोकांक फटयलो. यू डोंट हॅव दॅट मॉरल व्हॅल्यू ऑर ऑथॉरिटी टू से दाम बाबाशी यो. बट हांव रेडी आसा येवपाक. दुसरें, संकल्प बामणकारान सांगपाचें, ताणें लोकांक प्रॉमीस केल्लें इलेक्शना पयलीं दॅट तो कोल बंद करतलो म्हूण, पोल्युशन जावंक दिवचो ना म्हूण. आतां ताणें सांगपाचें, तूं विसरलो, परतो घात घेतलो लोकांचो. एमपीटीन 15% ब्रायब कोण घेता कंपनी कडचे? ट्रकचे भितर येतात, रिक्षावाले येतात, तांचे कडचे कोण पयशे घेतात भितर तांकां एंट्री दिवपाक? हें संकल्प बामणकारान सांगपाचें. इट्स एन ओपन चॅलेंज. मुळाव्या शाळेच्या भुरग्यांक रेनकोट आनी युनिफॉर्मा खातीर सरकारान दरेकी 1100 रुपया पालकांक धाडल्यात. हे खेपे DBT वरवीं डायरेक्ट लाव म्हूण शिक्षण संचालक सांगता. वेगवेगळ्या स्कॉलरशीप आनी हेर स्किमी खातीर पालकांनी खंय CM पोर्टलाचेर वचून स्कॉलरशिपीक अर्ज करचो. भुरग्यांक रेनकोट आनी युनिफॉर्म दिता. युनिफॉर्म दिता पळय तो आमी शिवून दिताले पयलीं, आनी शिवून दितकीर एक म्हणल्यार तो युनिफॉर्म दिता म्हणल्यार टायम वतालो. त्या भायर सायजूय सारकी भुरग्यांक जायनाशिल्ली. सो त्या खातीर आमी लास्ट इयर पयल्या फावटी आमी ती इलेक्ट्रॉनीक ट्रान्सफर करून त्या भुरग्याच्या एकावंटाक पयशे घाले. युनिफॉर्माचे 600 रुपया पर चायल्ड आनी रेनकोटाचे 500 रुपया, अशें मेळून ते 1100 पर चायल्ड पयलेच्या आनी तिसरेच्या भुरग्यांक आमी दिता. पोरू 10,000 परस चड भुरग्यांक ताचो फायदो जालो, आनी अंदू 9,900 सुमार भुरग्यांक फायदो जातलो. आतां मुद्दम आमी सर्कुलर काडून आमच्या सगळ्या ADIक अशें सांगलां की जाता तितले बेगीन पेरंट्साचे आतां ते सिम्प्लिफाय केल्ले आसा. पोरू कितें जातालें, पोरू ते आमकां एकावंट नंबर घेवचो पडटालो, आनी एकावंट नंबर दिता आसतना खंय तरी चूक जाताली. सो आतां ते आमी डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर तातूंत ते केल्ले आसा. चीफ मिनिस्टरान ऑनलायन पोर्टल स्टार्ट केला फॉर स्कॉलरशीप. खुबशे जाणांक खबर नासता ही म्हायती. CM पोर्टला वयल्यान जर तुमकां
तुमी गेले जाल्यार रजिस्टर केले जाल्यार तुमकां खंयच्यो स्किमी आसा त्यो ऑटोमॅटिकली कळटा आनी तातूंत रोखड्यांतली 15 दिसां भितर 8 दिसां भितर पासून त्या स्किमीचो बेनिफीट मेळपाची शक्यता आसता. सो जांकां खबर ना ताणें CM पोर्टलाचेर वचून स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर वचून म्हायती मेळोवची. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. कोलवाळे जेलींत 1,40,000 गांजा सप्लाय करपाचो यत्न फेल. बॉलाच्या आकाराच्या गांजाची पार्सलां भितर उडोवपाचो यत्न करपी 4 जाणांक पुलिसांनी धरले. एकलो खंय अल्पवयीन, 3 5 दिसांची पुलीस कस्टडी. अल्पवयीनाक खंय ज्युवेनायल जस्टीस बोर्डा मुखार उबो करून पालकांचे स्वाधीन केलो. कोलवाळ पुलिसांनी आज सकाळी बुधवारा सकाळी 4 जाणांक अरेस्ट केले. भितरले एक भितरलो मायनर आणि बाकीचे मेजर 3 जाण हे मेजर आसले. कोलवाळ पुलिसांक सेंट्रल जेल आहा तेंच्यांनी कंप्लेंट दिल्ली की तेंची जी फाटली प्रोडक्शन हॉल भिंत आहा ते भिंती वचून 4 जाण भुरगे गांजाचे बॉल करून ते वचून उडोवन ते सप्लाय करताले. आणि ह्या उपरांत कंप्लेंट दिल्या उपरांत कोलवाळ पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन केलें. इन्व्हेस्टिगेशन केल्या उपरांत CCTVचेर तांकां ते 4 जाण ते गांजा सप्लाय करतात हे कळ्ळें. आणि त्या उपरांत कोलवाळ पुलिसांनी आयज सकाळी त्या 4 जाणांक अरेस्ट केले. आणि ही जी इन्सिडंट हो जाला हो 14 जुनाक जाल्लो. त्या उपरांत आयज तेन्ना कोलवाळ पुलिसांनी तांकां सकाळी अरेस्ट केल्या उपरांत आयज म्हापसा कोर्टान तांकां रिमांडाक उबे केले. त्या उपरांत म्हापसा कोर्टान तांकां 5 दिसांचो रिमांड दिला. फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आहा तें कोलवाळ पुलीस करतात. स्टुडंटा खातीर म्हापशेच्यान श्याम पडटा. सांकवाळच्या माउंट लेटरा झी स्कुलांत बॉम्ब आसा म्हणून ईमेल आयिल्ल्यान सकाळ सावन बोवाळ. स्कुलाक ईमेलार धमकी. बॉम्ब स्क्वॉड, पोलीस आनी फायर ब्रिगेड स्पॉटार पावली. शाळेंतल्या भुरग्यांक भायर काडून स्कुलाचो आवाठ सोदून जालो. निमाणें अफवा. सांकवाळच्या एका स्कुलाक ईमेला वरवीं बॉम्बाची शिटकावणीचेर स्कुलांत बोवाळ. प्राचार्यान रोखडेच पुलिसांक फोन करून आपयलें. बॉम्ब स्क्वॉड आनी फायर ब्रिगेडूय थळार. सगळ्यांची बॅगां चॅक जालीं. स्कुलांतल्यान भुरग्यांकूय बेगीन घरा धाडले. पूण तपासणी केल्या उपरांत शिटकावणी फटीची म्हूण कळ्ळी. सकाळी आमकां प्रिंसिपला कडेन आयलो की तांच्या स्कुलान माउंट लेटरा स्कुलान एक्सप्लोजीव कितें दवरला अशें म्हण तांकां एक मेल आयिल्ली. सो इमिजिएटली आमी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड बी आपयलो. स्टुडंट्स आहा बी तांकां इवॅक्युएट करून एका ओपन स्पेसीर दवरले तांकां. आनी ते BDDS स्क्वॉड चॅक करता. आमकां दिसता ते होक्स कॉल आसतलो अशें फोटो कोणी तरी कॉल केला आसतलो म्हणून चॅकींग चालू आसा व्हेरीफाय. भुरग्यांक रिलीज केल्या हय रिस्क घेवप ना भुरग्याक इवॅक्युएट केलें. बॅग बीन चॅक करता. हय तांच्या स्कुलानच डिसिजन घेतलें तांकां घरा धाडपाक. आमकां अरावंड 9:30 कॉल येयल्ले फ्रॉम मारगांव कंट्रोल रूम. सो इमिडिएटली आमी टर्न आवट केली गाडी फॉर द कॉल स्पॉट. सो आमी हांगा पयले बरोबर बॉम्ब स्क्वॉडाची ते ऑलरेडी तेंच्यांनी टीम काम चालू आसा आनी आमकां सद्या आमी हांगा स्टँड बाय रावले. We received a mail today morning stating that there is RDX kept in the school. We informed the police immediately and informed the parent that we'll disperse the children at 11. It's a hoax call and I seek cooperation from parents. Instead of panicking, please cooperate. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. साळगांव वेस्ट प्लांटाचो उपद्रव सुरू. प्लांटाचो इश्यू 10 दिसां भितर तडीक लावचो म्हणून शिटकावणी. साळगांव प्लांटांत फक्त बार्देस आनी दर्यादेगेवेल्या वेस्टाक परवानगी दिल्ली. प्लांटाची कॅपॅसिटी वाडयल्ल्याक फोंडे आनी मडगांवची वेस्टूय खंय साळगांव प्लांटांत. वाठारांत घाणी. 10 दिसां भितर इश्यूक तडीक लागना जाल्यार खंय फुडली एक्शन. आमदार उलयला.
साळगांवच्या वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटान हेर वाठारांचो वेस्टूय हाडप जाता. सगळ्याक घाणी पडल्या लोकांक त्रास जाता म्हूण पिळ आनी साळगांव पंचायतीच्या लोकांनी आमदाराक घेवन वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाच्या MD कडेन बसका घेतली. 10 दिसां भितर काम पुराय जावंक जाय, नाजाल्यार भायले ट्रक आमी चडायतले म्हूण आमदार केदाराची शिटकावणी. नेरूल किलेन पंचायत आणि सालिगांव पंचायत हे दोन पंचायती पंचायत मेंबर्स आनी थंयचे वाठारांतले लोक आमी सगळे जाण मेळोन वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटार गेल्ले. सगळे वाठारांत जर कोण गेलो जाल्यार आमकां हेजो गार्बेज प्लांट नाका म्हणटा, गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट नाका म्हणटा आनी सगळ्यो हाडटा आनी आमच्या हितून घालता. काल जर आमी थंय पळयलें जाल्यार फोंड्याची गार्बेज आमचे कडेन येता, मडगांव सायडीची आमचे कडेन येता. कितल्योश्यो भायले हितूंतल्यो कन्स्टिट्युएन्सींतल्यो आनी दुसऱ्या तालुक्यांच्यो ज्यो गार्बेज आहा त्यो आमचे कडेन येता. म्हाका दिसता सामकें आमी काल अल्टिमेटम दिवन आयिल्ले आसा तांकां की 10 दिसां भितर हेजेर सोल्युशन येतलें म्हणून. आनी 10 दिसां भितर हेजेर सोल्युशन येना जाल्यार आमी रस्त्यार येतले आनी एक गाडी भायली जी आसा आमी एक गाडी हांगा येवपाक दिवचे ना. कित्याक हो केल्लो पयलीं बार्देस म्हणून आमकां ओके एक्सेप्टेड, मागीर त्यो कोस्टल एरिया एक्सेप्टेड कोस्टल एरियाच्या गाड्या. पूण आयचे ज्या तरेन भायले सगळे येता आनी येवनूय कितें हेजी एवरी टायम कॅपेसिटी वाडयत आसा. 150 टनाची आयज 300 जालेली आसा. सो सगळो म्हणजे गोंयचो कचरो हाडून तुमी आमच्या हितून घालता काय कितें, हो एक थंय प्रश्न. एवरी टायम आमी मिटींग घेवपाचें कितें आनी मिटींग घेतकूच ते थोडे दीस फुडें सारकें चलता आनी मागीर आसा बॅक टू स्क्वेअर वन. सो हो इश्यू आमी काल तांकां क्लियरली सांगलेलो. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर. चोडणेची फेरी बुडिल्ल्याची घडणूक ताज्जी आसतना धावजे कुमारजुव्या न्हंयत एक फेरीबोट बंद पडली. व्हिडिओ व्हायरल. बार्ज चलोवप्याच्या लक्षांत हो प्रकार येतनाच तो एके वटेन रावलो. त्या वेळार फेरीबोट बार्जीक आपटुपाची. व्हडलें उपकीर तटळ्ळें. मजगतीं इंजीन गरम जाल्ल्यान खंय फेरी बंद पडली म्हणून कळटा. थंड जाल्या उपरांत परत सुरू जाली. सध्या तुम्ही एक सोशल मिडियाचेर एक व्हिडिओ व्हायरल पळयता आसतलो जो धावची फेरी ती बंद पडले म्हणून. आनी आमी तेजी म्हायती काडपाक ट्राय केली की कितें जाल्लें एक्चुअली, ते रिजन कितें आशिल्लें. व्हिडिओन तुमी पळयलां आसतलें की एक फेरी आसा ती बंद पडलेली आसा आनी थंयच्या बार्जो क्रॉस करता. सो बार्ज तिका वाट दिता वचपा खातीर. आनी व्हिडिओन अशें मेन्शन केल्लें की ती फेरी बंद पडलेली आसा म्हणून. आमी तेजी म्हायती काडली ऑफिशर्सा कडेन तेन्ना कळ्ळें की फेरी खंय ती बंद पडलेली खरी पूण ती अशी मेजर रिजन कांय नाशिल्लें. तिचे जो फेरी चलोवपी आसा तेणी मातसो एक्स्ट्रा रेस केली. त्या कारणान खंय ती फेरीची इंजीन आसा तें गरम जालें आनी ते खातीर खंय तें इंजीन गरम जाल्ले कारणान फेरी मातशी टायम बंद उरली. इंजीन बंद पडलें आनी थोड्या टायमा खातीर ती फेरी बंद उरयली. 10 मिनटां खातीर ती फेरी बंद उरयली. आनी जेन्ना तें इंजीन थंड जालें तेन्ना खंय ती फेरी परत स्टार्ट जावन जी फेरी दुसऱ्या रॅम्पाक वचपाक गेल्ली आसा थंय खंय कोणाचो लोकांचें पॅनीक तशें जावना. लोक सगळे सुशेगाद आशिल्ले कित्याक इतको व्हडलो मेजर इशू जाल्लो ना. फक्त एक 10 मिनटां खातीर मातशी फेरी बंद उरली पण परत ती स्टार्ट जावन आपली जे डेस्टिनेशन थंय लोकांक पावयल्ली आसा. स्टुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकर. यल्लापूर कारवार महामार्गार अरबैल घाटांत लॉरी आनी बसीचो अपघात. बस गोंयच्यान बेंगलोर वताली. 25 पॅसेंजर आशिल्ले. बस देगणांत पडपाची बऱ्यान सालवार. बसींतल्या कोणाकच मोठी दुखापत जाल्ल्याची खबर ना. अपघात घडला तो डेंजर झोन. पावसांत थंय पालसणां कोसळटात. येल्लापूर कारवार रस्त्याचेर जो एरेबेल घाट आसा त्या एरेबेल घाटात आयज सकाळी लॉरी आणि बस यांच्यात एक भीषण अपघात घडलो. मात्र या अपघातात ज्या बसीत आशिल्ले जे प्रवासी आसात ते सुदैवान वाचलेले आसात. आमकां मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार बेंगलोरसून गोव्याक वचपी गोवा पासिंगची बस आणि माल वाहतूक ट्रक यांच्यात हो अपघात घडिल्लो आसात. आणि हो अपघात घडलो तेन्ना ही दोन्ही वाहनां आसात ती वाहनां सुदैवान दरडीत कोसळल्यापासून वाचली आणि मोठो अनर्थ टळलेलो आसात. या बसीत आशिल्ल्या एकूण 25 पेक्षा अधिक प्रवासी आशिल्ले. तेज्यापैकी 5 प्रवासी आसात ते किरकोळ जखमी जाल्ले आसात. या घटनेची माहिती मिळताच येल्लापूरचे पोलीस आसात ते घटनास्थळाचेर पाविल्ले आसात आणि तेंच्यांनी या घटनेचो पंचनामा केल्लो आसात. त्यानंतर ते ह्यो ज्यो बस आणि लॉरी आसा ते लॉरी रस्त्याल्यान काडून हो मार्ग आसा तो वाहतुकी खातीर खोलो करपाचो प्रयत्न तेंच्यांनी चालू केल्लो आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. 41 वर्सां उपरांत भारत परत अंतराळांत. भारताचो शुभांशु शुक्ला नासाच्या फ्लोरिडाच्या कॅनेडी स्पेस सेंटरा वेल्यान एक्शन 4 अंतराळ मोहिमे वरवीं अंतराळांत पावलो. फाल्कन 9 यानांतल्यान मोहीम. 3 अंतराळवीर 14 दीस आंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशनांत रावन प्रयोग करतले. नासा आनी इस्रोची जोड मोहीम भारता खातीर अभिमानाचो खीण.
25 जून 1975 भारतांत लागू केल्ले इमर्जन्सीचे फाट भुंयेर गोंयांत मॉक पार्लमेंट घडोवन हाडलो. बीजेपीचो राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंग, प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाचे हजेरेंत उत्तर गोंयचे जिल्लो कचेरेंत मॉक पार्लमेंट जालो. इमर्जन्सी विशीं नवे पिळगेक कळचें म्हूण खंय बीजेपीचो हो उपक्रम. 25 जून 1975 दिसा भारतांत इमर्जन्सी लायिल्ली. इमर्जन्सीक 50 वर्सां पुराय. इमर्जन्सी वेळार लोकांचे संविधानीक हक उलोवपाची बरोवपाची स्वातंत्र्यताय ना जाल्ली. हाचे विशीं आयच्या तरणाट्यांक जागृत करपाक उत्तर गोंयच्या जिल्लो कचेरेंत राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंग आनी प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांच्या हस्तुकीं मॉक पार्लमेंटाचें आयोजन जालें. देखिए, आज इमरजेंसी की 50th एनिवर्सरी है. किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई थी, संविधान को नष्ट किया गया था, और उस संदर्भ में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विभिन्न स्थानों पे, प्रमुख शहरों पे मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया है, जिससे कि युवाओं को पूरी तरीके से पूरे इमरजेंसी के काले अध्याय के पक्ष को रख सके, जान सके, और उससे प्रेरणा लेकर के संकल्प लें कि आगे आने वाले समय में इस प्रकार की कोई भी गतिविधियाँ जो होगी उसका प्रतिरोध करेंगे और हम लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में काम करेंगे. आणीबाणी जेन्ना जी लागिल्ली त्या आणीबाणीचो आयज 50 वर्सां पूर्ण जाता आनी 50 वर्सां हे मात करपाक आनी यंग जनरेशनाक आणीबाणीच्या संदर्भांतल्या त्या वेळा वयली जी घटना जाली ते सगळे कळपाक लागून हो क्षण जो आसा तो आतां इतिहास जाल्लो आसा. तो क्षण लोकांक कळचो, याद उरचो म्हणून भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या वतीच्यान मॉक पार्लिमेंट आशिल्लें आनी जाणे करून त्या मॉक पार्लिमेंटान ह्या विशयाचेरच आमचे युवा हातून म्हणजे जे विरोधी पक्षी आसतले आणि सत्ताधारी पक्ष आसतले त्या निमतान आणि गॅलरींतल्यान काही युवा मोर्चाचे नवीन सगळे भुरगे जे शिकपी भुरगे आसात तांकां बसून ह्या सगळ्या संदर्भातली याद आसली ताजा केल्ली आसा आणि तांकां हातूंतल्या ह्या घटनेंतल्यान परत कसली पुनरावृत्ती न जावची आणि आणीबाणीचे देशाचेर कितले गंभीर परिणाम जाल्ले, लोकशाहीची कशी हत्या केल्ली तो दिवस त्या संदर्भातली ही माहिती सगळे स्तरापर्यंत वचपाचो हो एक प्रयत्न आसा. प्रुडंटा खातीर श्याम फट्टे. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हें न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.